नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कर्नाटकातले चोरया रेवेचेर गोंयची बांदकामां। टीम प्रुडंटाक चोरला चेक नाक्यार मध्यान राती मेळ्ळे 150 ट्रक। पुलीस आरटीओ हाताक धरून कर्मा। रेवेचे स्मगलिंगाचेर एक्सपोजे। रेव ट्रान्सपोर्टरांनी काढलो आवाज। एल्युमिनियम पावडरीच्या नावान दर दिसा येता 60 लाखांची रेव। 60,000 ट्रक। खण खात्या म्हणटा तपासपाक स्टाफ ना। मीन उत्पादनाचेर मर्यादा, रेग्युलेटराची नेमणूक, बफर झोन ह्या 3 गजालींचेर येतलो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। 6 दिसांचे सुनावणे उपरांत चित्र स्पष्ट। 1 ऑक्टोबराक परत सुनावणी। कोंकणी विश्वकोश मेळटलो विकिपीडियाचेर। गोंय विद्यापीठान उजवाड आयिल्ले विश्वकोशाचे खंड डिजिटायज करून 2 म्हयन्यात जगा खातीर उक्ते। आनी जम्मूत सांबा वाठारांत लष्कराचो कॅम्प आनी पुलीस स्टेशनाचेर आकांतवाद्यांचो हल्लो। 5 जवान पुलीस धरून 12 जाणांक मरण। 3 आकांतवाद्यांक मारले। खबरो विस्तारान। गोंयांत रेंव काडपाक बंदी आसली तरी कर्नाटकांतल्या चोरयां आयिल्ल्या रेवेचेर सध्या गोंयची बांदकामां चल्ल्यांत। सगळे गोंयचे पुलीस आनी आरटीओ हाताक धरून चलता। मध्यान राती रेवेची येरादारी सुरू जाता। 150 ट्रक येवन केरी चोरला चेक नाक्यार रावतात आनी एक करून भितर सरतात। ड्रायव्हर म्हणटात पुलिसांच्या हातार प्रत्येक ट्रका फाटल्यान 500 रुपया लावचे पडटात। पळयात रेवेच्या स्मगलिंगाचेर प्रुडंटाचेर रिपोर्टरांनी रातभर जागून चोरला घाटावेल्यान केल्लो एक्सपोजे। चोरला घाटांतल्यान गोंयांत चोरयां रेंव येता अश्यो कागाळी थळाव्यां कडल्यान येताल्यो। ताचे वयल्यान प्रुडंटाच्या टिमीन चोरला घाटार वचून खरें खोटें सोदपाचें थारायलें। राती 1:15 प्रुडंटाची टीम हणजुणे धरणा लागसार पावली। पळयल्यार 60 रेंव भरिल्ले ट्रक रस्त्या कुशीक उबे आशिल्ले। टोल नाको आनी आरटीओ पोस्टाचे फक्त 150 ते 200 मिटराचेर गोंयच्या शिमेत आशिल्ले। आमची टीम ह्या ट्रका मेरेन पावली। ट्रक गोंया वटेन तोंड करून राविल्ले। कर्नाटक आनी गोंयांत रेजिस्टर जाल्ले हे पळयात रेवेचे ट्रक। आतां हे काळखांत पुलिसांचें कितें चल्लां पळयात। मध्यान राती 1 वराचेर पुलिसांची जीप आयली। आमच्या रिपोर्टराक तांणी प्रस्न विचारपाक सुरवात केली। रेवेची येरादारी जाता काय ना तें पळोवंक आयल्यात। हे जापेचेर ते आयिल्ले तशे परत गेले। आमचो वास तांकां लागलो। फांतोडेर सवासक डीवायएसपी गजानन प्रभुदेसाय थंय आयलो। ताणें कांयच केलें ना, फकत रावंड मारून परतो गेलो। तो मेरेन ट्रक थंयच आशिल्ले। ते प्रुडंटाक वता काय म्हूण पळयतात। प्रुडंट पुलीस तांकां भितर सोडटा काय म्हूण पळयता। अशें रातभर चलिल्लें। सकाळी 6:30 म्हळ्यार रेवेचे सुमार 150 ट्रक लायनीक लागले। सगळे रेवेचे। तांचे सयत कांय भाज्जेचे आनी हेर माल हाडपी ट्रक आशिल्ले। ताका लागून येरादारी आडकली। म्हणजे रातया इतली रेंव गोंयांत येता हाचो अदमास कळपाक बरो। सकाळ मेरेन प्रुडंटाची टीम नाक्यावेल्यान हल्ली ना। निमणे 8 वरांचेर आरटीओ आनी पुलिसांनी ट्रकांक परते धाडले। 2 पुलीस कॉन्स्टेबलांनी चेक नाक्यार गोंयचे शिमेत आयिल्ले रेवेचे ट्रक कांयच करिनासतना कर्नाटकांत परत सोडले। ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान खंय तांकां सोडचे पडले। 10 ट्रक मात थंयच राविल्ले। हेर सगळे परते गेले। आमच्या टिमीन कांय ट्रकवाल्यांक हाचेर विचारले। ते म्हणटात पुलिसांक दर ट्रिपी फाटल्यान सादारण 400 आनी टिपराक 500 रुपया फारीक करतात आनी गोंयांत येतात। ही रेंव कर्नाटकांतले रामनगर वा खानापूरच्यान हाडटात। अनमोड घाटार ट्रक सोडनात म्हूण चोरला वाटी येतात।
ट्रकवालो आमच्या रिपोर्टरा बरोबर उलयतालो. आयकयात तो गोंयचे आरटीओ आनी पुलिसांचेर कितें सांगता तो. आतां खंय वचपाक मालो गोंयार सगळे मडगांव कोणे मडगांव हाय कोणे फोंडे हाय कोणे पणजे हाय. हांगा कितले घेतात आरटीओ कोणे आमचे नांव हिंगा हेजे रिकॉर्ड करीत हिंगा भियो नाका तर हे म्हाजी बॅटरी डावन हा ना रिकॉर्ड बेश्ट मागीर हिंगा 400 रुपया घेताय ते व्हडले गाडी 500 घेताय. रातचे अशें न्हू अशें थोडी मार दिसाळ थोडी मार 100 गाड्या असल्या सगळे वर जाला. आता सोडतल तो कितना आरटीओ को कितना दिया? 500 रुपये लेता. टपाल में क्या लिखा देख पढ़ने को नहीं आता. एल्यूमिनियम पाउडर करके तुमको टपाल दिया और लाया तुम रेती. प्रुडंटान हाचेर आरटीओ चेक नाक्यार आशिल्ल्या अधिकाऱ्याक विचारले. तो म्हणटा ट्रक आमच्या शिमेत येना, आमी कांयच करूंक शकना. आमी तांकां परत सामान धाडलें गोंयच्या जावन कशें धाडूंक मेळटा बरो अशें डेली येताले कितें तें आमी केन्ना करपाक पियाक इन्फॉर्म करूंक ना तर येयल्ले दिसता पळय खबर ना म्हाका. हां पियाय कोण येयल्लो म्हणून खबर ना. गाडी प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान पुलीस उपाधीक्षक गजानन प्रभुदेसायाक फोन केलो. डीवायएसपी म्हणटा ते टोल नाको हुपाना तो मेरेन कारवाय करूंक शकना. आरटीओन खंय तांकां तो मेरेन कांयच कळोवंक नाशिल्लें. उपरांत वाळपयचो पुलीस निरीक्षक रमेश गांवकाराक फोन केलो. तोय पुलीस डीवायएसपीचीच उतरां उलयतालो. ताणें सगळे आरटीओचेर धुकल्ले. हायकोर्टान रेवेचेर कारवाये विशीं सगळ्यो गजाली खण खातें आरटीओ आनी पुलिसांक स्पश्ट केल्यात. तरीकय माजर दोळे धांपून दूद पिता तसो हो कारबार मध्यानराती चोरला चलता. रेंव भरिल्ले ट्रक थंय कितें चोरलाचो चेक नाको कसो दिसता तें पळोवंक आयिल्ले. 8 वरां कोणाची वाट पळयताले. प्रुडंटाचे टिमीन थंयच्यान वचपाची. पुलीस आनी आरटीओ कोणाक पिशे करतात. प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशनाचेर आतां जाप कोण दितलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतले मजगतीं दक्षिण गोंयचे रेंव ट्रान्सपोर्टरांनी हाचेर आवाज चडयलो. गोंयांत दर दिसा 60 लाखांची रेंव येता. 60,000 ट्रक एल्युमिनियम पावडरीच्या नांवान रेंव भितर सरता. खण खातें म्हणटा कागाळींनी लक्ष घालतले जाल्यार तांचे कडेन स्टाफ ना. आज एक सीएमाक आमी एक मेमोरंडम दिला. ज्यो गोंयांत गाडी येतात त्यो इमिडिएटली बंद करच्यो, तेंचेर एक्शन घेवची म्हणून. सद्याक महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या प्रमाणात गाडी येतात, त्यो काही प्रमाणात रेंव येता गाडयांनी आनी MH आनी इवन K22, 32 गाडयांनी. आनी पयर आमी गाडी आमचे सगळे हे आहा तेमी हांगा धरले हनमोड घाटार केरी चोर्ला घाटार. आनी चोर्ला घाटार धरून पुलिसेक दिवन इवन आरटीओ दिवन त्यो गाडी तेमी कांय किरकोळ फी मारून तांकां सोडून दिल्यो. आनी आज त्यो परत ट्रान्सपोर्ट सुरू जाला. स्टाफ कमी आसल्या कारणान ते कांय करूं शकना म्हणटा ते मायन डिपार्टमेंट्स. हितूंक आरटीओ आनीक तुगेले हे इल्लिगल जे सँड ट्रेडिंग करतात, सप्लाय करतात, तेंगे दोगांले पार्टनरशीप आसपा जाय. इवन आतां एक 2 MH गाडी येयल्ल्यो K22 ह्यो गाडयो अल्युमिनियम पावडर म्हणून पॅक करून हाडला आनी तेंचे कडेन रिसीट चलन करून हाडला तेणी टपाल अल्युमिनियम पावडर म्हणून. आनी चॅक केलें जाल्यार सँड तितूंत सगळीं बंद जाल्यात न्हू. आतां हे इल्लिगल आहा ते चालू आहा, तेंगेले चालू आहा. आनी आमगेले ट्रक जे पळय जे गोंयकार आसा तेंगेलचो हें आहा बंद आहा सगळीं. मीन उत्पादनाचेर मर्यादा, रेग्युलेटर नेमप आनी बफर झोन ह्यो 3 गजाली मतींत दवरून सुप्रीम कोर्ट गोंयच्या मायनिंग केशीचेर निकाल दितले. 6 दीस चलिल्ल्या सुनावणे उपरांत ही गजाल स्पश्ट जाल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान बिरेस्तारा आर्ग्युमेंट सोपयलो. खण मंत्रालय आर्ग्युमेंट करता. आतां बद्द 1 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली. गोयच्या मायनिंग केसीचेर फाटल्या 6 दिसांत सुनावणी घेतना सुप्रीम कोर्टान 3 गजालींचेर भर दिलो. त्यो म्हळ्यार मीन उत्पादनाचेर मर्यादा, मीन उद्देगाचेर नजर दवरूंक रेग्युलेटर, बफर झोन कितलो आसूंक जाय. हातूंतलो बफर झोनाचो मुद्दो सगळ्यात म्हत्वाचो.
केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाची टीम गोंयांत आसा. ही टीम खणींचेर भोंवून बफर झोना विशीं अहवाल तयार करतली. हो पंगड ऑक्टोबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत अहवाल दितलो. ह्या अहवाला उपरांत कितें तें स्पश्ट जातलें. मिनाच्या उत्पादनाचेर मर्यादा घालतना सुप्रीम कोर्ट 3 गजाली मतीन घेतले. मिनाचो सांठो कितलो आसा, फुडले पिळगेक मतीन दवरून मायनिंग, गोंयांत मीन उत्पादनाची कितली क्षमता आसा. सुप्रीम कोर्ट चड करून रेग्युलेटर नेमपाचें काम MOEFक दितली. रेग्युलेटर खण उद्देगाचेर म्हयन्याळो नजर दवरतलो. उत्पादनाची क्षमता इंडियन मायन्स स्कूल तपासतले जाल्यार निरी ही संस्था मिनाचे सांठ्याविशीं अभ्यास करूंक शकता. The Supreme Court will decide on 2 aspects. It looks like that. One is the reserves position. At least that they will sort of say that these are the reserves. Because intergenerational equity is खूप ताणी priority वर घेतले. Second is the cap. Capping and capping will be based on the reserves that are decided. I think that these are the 2 issues the Supreme Court is likely to deliberate. बिरेस्तारा MOEFन आर्ग्युमेंट सोपयले उपरांत केंद्रीय खण मंत्रालयान आर्ग्युमेंटाक सुरवात केली. मिनाचो सांठो कितलो आसा आनी गोंयची मायनिंग देशाच्या अर्थवेवस्थे खातीर कितली म्हत्वाची हाचेर खण मंत्रालयान युक्तिवाद केलो. 1 ऑक्टोबराक खण मंत्रालय आर्ग्युमेंट चालू दवरतली. ताचे उपरांत मिनेर आनी लीज धारक आर्ग्युमेंट करतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.